जेशी बापा मुझा काळी जुगडा पुंतुका बरवसून तुझेशी आयला बापा आशीर्वादी माका बापा मुझा बक्षी माका राजी जावंका वर्षेता आस्तां ही जिणी बापा हांव तुझ्या मोगान जियेता हांव आयला तुझेशी बापा मुझा काळी जुगडा पुंतुका बरवसून तुझेशी आयला बापा आशीर्वादी माका. मोगाच्या भावांनो भयणीनो, प्राजीत कळाच्या पहिल्या आयताराच्या दिवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाचे काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर मागया. प्रतिरितीन जे कोणा मागतान बसयला सगळो आसकडून तांचे बसूती मागया, आम्हा समेस्तां खातीर मागया. हे संदर्भात अर्गा जनबटिता फबियन जेसी मेंडोन सदवा कातार अर्गा जनबटिता अलिशा एडवर्ड फेर्नांडीस आनी पाऊल मतायस डिसोजा मुंबई, शॉन सिक्वेराची 10वी क्लासीची परीक्षा तशेंच एन्सेल डिसोजाची 12वीची परीक्षा बऱ्यान बरोवच्याक आदार मागून मिसबटयतात मुंबई. तशेंच फिरगस कुटुंबाच्या ते सवां खातीर भेटोवचें जावन आसा. हे सगळे रिते बसूत मागये, आम्हा समेस्तां बसूत मागये. जे कोणा मागतान बसयला तांचो उडास कडून तांचे बसूत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागये. बापाचे नी पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्यानो एक कुटुंब जावन अर्गां बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या. आयच्या आयताराक तेंतेसावाचो वा ताळण्याचो आयतार म्हणून आपयतात. आयची देवस्तुती आमकां येवच्या दिसपडत्या देवसाराच्या ताळण्याचेर जैत उरोवंक आपोवणें दिता. तर आमकां येवच्या दिसपडत्या ताळण्याचेर जैतेवन जावंक जाय आसची कृपा ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. मोगळ भाव भयणीनो, तळण्यांचो आयतार टेम्पटेशन्स म्हणटा आमी. तळण्याचो आयतार आज आमी आचरण करता आसतना मनशा जिवितांतय मांस रक्ताची आनी आत्म्याची वडणी आसा. आत्म्याची वडणी बरेपणाची वडणी, मांसा रक्ताची वडणी तुटेपुटी कोटेपणाक कारण जाता. अशें ताळण्यो हर एका मनशाक साहस. पूण ताळणय आमचे थंय गर्भे संभव नासतना, पातकाक आमी जल्म दिनासतना ताळण्याचे जैत उरून पवित्रपण सांबाळूंक जाय म्हणल्यार सत आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता. असल्या प्रेरणान देवाची कृपा मागून जिवच्याक देवाचो आदार आनी कृपा विशेश करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. हे मिसाच्या पवित्र बलिदानान फवत बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ समानाने पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. आमी दोळे धांपया, आमी गेल्ल्या पातकाची दूख धरया. काळजांतावन दूख धर मोगसणें मागतल्या मोगसणें दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्यांका कुळका तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता कुळका आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय. सोम्यांका कुळका सर्व पदवेदा देव आमची काकूळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. प्रार्थुया. सर्गेच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा, पवित्र आत्म्यान भरलेलो तुजो पूत जेजू स्नान घेतस अरण्याक गेलो. थंय 40 दिसांच्या उपासान आनी देवसराच्या ताळण्या वरवीं ताची परीक्षा जाली आनी तो जैतवंत जालो. तशेंच आमकां तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांक
तूं पवित्रत्म्यान भरताय आनी आमच्या जिनियंत दंडवण करूंक आनी देवसरा लागीं झुजोवंक आपयताय। ते परीक्षेंत आमी तुका विश्वासी रावूंक आनी जायते जावंक तुज्या पवित्रत्म्याचें बळ आमकां दी। आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना। उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप। तेदवा सरस्परा देवान धरणीच्या मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो स्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो। सरस्परा देवान उदेंतीन आसलेल्या एदेनान एक बाग केले आनी आपल्या रचलेल्या मनशाक तांतून दवरलो। सरस्परा देवान त्या बागेंत सर जिनसाचे रूख वाडूंक सोडले। पळोवंक ते सोबीत आशिल्ले आनी तांची फळां रुचीक आशिल्ली। बागेच्या मदेगात जिविताचो रूख आशिल्लो आनी बऱ्या वायटाचो समजणेचो रूखय आशिल्लो। सरस्परा देवान रचलेल्या सर मनशाती पैकी सरोप भोव हुशार। ताणें स्त्रियेक विचारलें, बागेच्या खंयच्याय रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हणून देवान तुमकां खरेंच सांगलां? स्त्रियेन सरपाक जाप दिली, बागेच्या रुखाची फळां आमी खावेत, पूण बागेच्या मदेगात आसा त्या रुखाची फळां विशीं देवान आमकां सांगलां, ती तुमी खावंक नजो, मात्र न्ही ती आपणुकी लगोन नजो, तशें केल्यार तुमी मरतल्यात। तेदना सरपान स्त्रियेक म्हणलें, ना तुमी मरची नात, देव हें जाणा। तेदना जेन्ना तुमी तें खातात तेदना तुमचे दोळे उक्ते जातले, देवा सारकीं तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात। स्त्रियेक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसली आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जनवाय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हूण बगलें। देखून ताचें एक फळ तिणें काडलें आनी केलें। उपरांत आपल्या पतीकी तिणें तें दिलें आनी ताणें तें केलें। तेदना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विणगी आसात म्हूण तांकां समजलें। देखून तांणी अंजुराच्या रुखाची पानां गुंतून ती आपल्या पेंगटाक बांदली। देवाचें उतारें। देवाचे उपकार। आमी पदकी सुम्या तुजी काकूळट मागतांव। आमी पाकी सोम्या तुजी काकूत मागता। काकुळदरा देवा मुजी काकळूत कर, भूकणवळ्या देवा मुजे गुन्यांव भुसून काड। तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या खतांतलो नितळ कर, म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो। आमी पाकी सोम्या तुजी काकळूत मागता। म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता, म्हजे पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरता। तुजे रस हांव सुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेलें हांवें केलां। आमी पाकी सोम्या तुजी काकळूत मागता। आमी पाकी सोम्या तुजी काकळूत मागता। सांत पावलोन रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप। पळया तर एका मनशा वरवीं संवसारांत पातक भितर सरलें आनी त्या पातका बराबर मरणी आयलें। अशें सोर मनशांनी पातक आदारलें जाल्ल्यान मरण सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें। नियमशास्त्र नातले वरवीं कायद्या विरोध पातक जालें म्हूण अपराध लेखूंक जायनासलें। आदांच्या काळांत तावन मोइजेच्या काळा पर्यान
मरणानं आपली राजवडकी चलयली. आदाम बरी देवाचें स्पश्ट फर्माण मोडन पातक आदारिनांतल्यांचेर सयत मरणानं आपलो अधिकार चलयलो. पूण हो आदाम उपरांत येवचो आसल्याचो एक रुपकार म्हूण येत. पूण देवाच्या धर्मार्थ देण्या आनी आदामच्या पातका मदें कसलीच सर ना. एका मनशाच्या पातका वरवीं समेस्त मेले वय हाच्या परिणामा प्रास देवाची कृपे देणी आनी त्या बराबर एक मनशाचे म्हणजे जेजू क्रिस्ताचे कृपे उदेशी मनशाक मेळलेली देणी आनीकी चड वर्ती म्हूण येत. तशेंच देवाचें धर्मार्थ देणें त्या एक मनशाच्या पातकाच्या परिणामाक सरी करूंक जायना. एक पातका उपरांत जडतेचो परिणाम जावन अपराधी म्हणलें फैसल जालें. पूण साबार पातकां उपरांत हुंक्याक दिल्ले कृपे देणें निरापराधी म्हणलें फैसल हाडूंक पावलें. एका मनशा वरवीं ताच्या पातकाक लागून मरणान आपली राजवडकी चलयली तें खरें जाल्यार एक मनशा जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आनीकी कितलो व्हरतो. देवा तावन दाराळ कृपा आनी नितीवंतपणाचें धर्मार्थ देणें जोडलेली त्याच क्रिस्ता मारिफात जिवीत जोडटली आनी राजवडकी चलयतली. देवाचें उतर हें. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरित्राया. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना. बगा देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्र करी. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरित्राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भगवंत मातेवा परमाणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता. महिमा तुका येसुम्या. ताचे उपरांत देवसरान ताळचे खातीर पवित्रत्म जेजूक अरण्याक व्हरून गेलो. थंय 40 दीस आनी 40 राती उपास केल्या उपरांत तो भुकेलो. तेदवा ताळतलो ताचे सरसी येवन म्हणालो, जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर उंडे जावं म्हणून फरमाय. पूण जेजून ताका जाप दिन म्हळें, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र न्हय बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जियेता. उपरांत देवसार ताका पवित्र शहराक व्हरून गेलो. थंय देवळाच्या शिखराचेर ताका उबो करन म्हणालो, तूं देवाचो पूत वय जाल्यार सकला उडी मार. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, देव आपल्या दुतांक तुजे विशांत ताकीद दितलो आनी तुजो पांय फातराक आदळनाशें आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. जेजून ताका जाप दिली, हें बरोवन आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका. उपरांत देवसार जेजूक एक भोव उबार पर्वतार व्हरून गेलो आनी संवसाराची सर्व राज्यां ताच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो, म्हज्या पांयांक पडून म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो. तेदवा जेजून म्हळें, सलांगा सोंसयतना पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन करी, ताचे एकल्याची मात्र सेवा कर.
तितल्यार देवसार ताका सोडून गेलो आनी तो वेतच देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. देवाचें उतर हे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मनशा जिवितांत दोन सैम आसात. एक आत्म्याचें सैम आनी एक कुडीचें सैम, मासा रक्ताचें सैम. आत्म्याचें सैम परिपूर्ण सैम, पूण कुडी मासा रक्ताचें सैम वा कुडीचें सैम तें अपूर्ण, तें उणेपणान भरलेलें, तें परिपूर्ण न्ही. देखून कुडीच्या सैमांत वा मासा रक्ताच्या सैमांत ओडण्यो आसात. देखून केदाळाय आत्म्या आनी कुडी मदें एका रितीची झूज, एका रितीचे तगोफार, एका रितीचे कितें म्हणटात थंयसर घर्शण आसता केदाळाय. कित्याक म्हळ्यार हांगासर मासा रक्ताच्या कुडीक नाना रितीच्यो ओडण्यो येतात. ओडण्यो येतात ताका ताळण्यो म्हणटा आमी. ताळण्यो टेम्पटेशन्स. जिंजवारा उरल्या वेळार उदक पिया म्हणली एक टेम्पटेशन, ताळणी. कांय खाया म्हणली ताळणी. मागणें म्हणटाना ती शिनपळे उलय म्हणली ताळणी. रितीर आसा, मीस आसा ह्या म्हणटाना नाका म्हणली ताळणी. क्रिस्माच्या काळार कांय दंडोवणी केल्या, त्याग केला, ती करनाका, बगार गट्ट का पिये गम्मत मार म्हणली ताळणी. देव ना, देव कित्याक, देवाचें उतर कित्याक, ते परस सोण सोड, चादीचो संवसार गम्मत कर, जिये ऐश कर म्हणली एक ताळणी. ही सगळी मासा रक्ताच्यो ताळण्यो आमच्या कुडीक येवच्यो तवळ तवळ आनी सहज येवंकूच जाय, कित्याक आमी त्या मासा रक्ताचे मनीस. ताळण्यो येतात. ताळण्यांनी बरेपणा मदें जायते झुजू चलता. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ताळण्यां पैकी थोड्यो बऱ्यो ताळण्यो येवंक पुरो, थोड्यो खोट्यो ताळण्यो येवंक पुरो. बऱ्यो देवाक संबंद जाल्ल्यो, खोट्यो त्यो सैतानाक संबंद जाल्ल्यो. हांगासर बऱ्या आनी वायटा मदें केदाळाय झूज, बऱ्या आनी वायटा मदें केदाळाय संघर्श, बऱ्या आनी वायटा मदें केदाळाय थंयसर एका रितीचें टग ऑफ वार चलूंत आसा. बरें देवाचें, खोटें सैतानाचें. बरें आनी वायट केदाळाय फूड करता आसतना आयज काल ताच्या दोगां मुखां बरी तें घर्शण जावन आसता. घर्शण. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगासर जाकोबाच्या पत्रांत आमी पळयल्ल्या प्रमाणे एक ताळणी मनशाक येवची साहस. ताळणी येनातलो मनीस ना. हर एका मनशा थंय ताळणी येता. देवाच्या पुतांतय ताळणी आयली जाल्यार देवाचो पूत ह्या संवसारांत कुडी रक्ता वरवीं जल्मलो, मासा रक्ता वरवीं तो जल्मलो. मास आनी रक्ताची कूड ताची आसली देखून ती ताळणी ताका आयली. ती ताळणी ताका आयली. टेम्पटेशन्स ताका आयले. देवसार पर्यंत ताचे मुखार उबो रावलो. ह्या मासा रक्तान तो चलवतागी, मासा रक्ताच्या कुडीच्या आकर्शणाक तो बुलतागी. पळया म्हणली ताळणी देवसारान ताचे मुखार उबी केली. देखून म्हळ्यार देवाच्या पुताक ती ताळणी आयली जाल्यार आमी देवा मुखार किडे, कांयच न्हय आसलेले, आमकां कितल्या मापान ताळणी येना जायत. देखून सांजाको म्हणटा ताळणी हर एका मनशाक येता. ताळणी येनातलो मनीस ना. हर एका मनशाक ताळणी येता. पूण त्या ताळणेक आमचे थंय आमी गर्भे सोमोवंक कारण जाता जाल्यार, म्हळ्यार त्या ताळणेक आमी बुलतां जाल्यार, ह्या ताळणेक म्हजे थंय गर्भे संभोवंक हांव कारण जाता जाल्यार कोणाक जल्म दिता हांव? पातकाक जल्म दिता. पातक म्हजे थंय जल्मता. पळया, ताळणेक म्हजे थंय गर्भे संभोवंक हांव कारण जाता जाल्यार पातकाक हांव जल्म दिता आनी पातकाचो परिणाम मरण. स्पश्ट. जाकोब असले सूत्र दिता. जाकोब ताच्या पत्रांत असले सूत्र दिता. आमकां ताळणी येवची साहस. ताळणी येनातलो मनीस ना. ताळण्यांक म्हजे थंय गर्भे संभोवंक हांव कारण जालो जाल्यार पातकाक हांव जल्म दिता आनी पातक म्हजे थंय जल्मलें जाल्यार पातकाची शिक्षा
मरण. हाका दाखल्याक सांगचें जाल्यार उत्पत्ती पुस्तकांतलें पयलें वाचपाचें. पळया, देवान आदामाक आनी एवेक आपल्या सारक्याचो स्वरुपाचो रचलो. एक कूड ताका दिली, मांसा रक्ताची कूड ताका दिली. मांसा रक्ताची कूड दिवन ताका आशिर्वाद दिलो, वाडा सडा संवसार बरा म्हणून, आनी ताका भुमी वैकुंठांत दवरलो. भुमी वैकुंठांत ताका दवरलो. अडवरल्या रुखाचें फळ तुमी खाय नजो, कित्याक जाणवाय दितलें फळ म्हणटा देवाचें उतर थंयसर. कितें बरें कितें वायट म्हण तें तुमी जाणा जातल्यात. देखून तेचे जर तुमी वेचे नाका, तुमी बरेंत आसलेलें खंया बरेंत आसलेलें. जनवरांक बरें वायट कितें म्हूण कळना. कळ्ळें? जनवरांक कळटा तांकां तुवें बरी पुसून दवरली वाळची भजी, तांकां बरीत कळ्ळें. ती बरी तुवें पुसुल्ली नुस्त्याक वापरता ताका उत्ता पूक लागता खाता. हांगासर फुलां मांडून दवरल्यान व्हडलें पेस्त आसा, गाय भितर आयली फुलां पुरा केली जाल्यार गेला अपराधी म्हणून मारूंक जाता, ताका गोत्तू ना पाप. देखून एक मन जातीक कितें बरें कितें वायट म्हूण गोत्तू ना. कित्याक म्हळ्यार बरें आनी वायटाच्या रुखाचें फळ तांणी खावंक ना. तांकां सक्कडी बरेंत. देखून तांचें तें पातक ना. मनशान बऱ्या आनी वायटाच्या रुखाचें फळ केलां. बरें कितें म्हूण मनीस जाणा, वायट कितें म्हूण मनीस जाणा. बरें केल्यार कितें जाता, वायट केलें कितें जाता म्हणून मनीस बरें जाणा. देखून देव म्हणटा तुजे मुखार आशिर्वाद आनी शिराप दवरला. दोन बशयेंत, एका बशयेंत आशिर्वाद दवरला, एका बशयेंत शिराप दवरला. खंयचें जाय तूं विंस. तुजे मुखार मरण आनी जिवीत दवरलां. तुजे मुखार मरण आनी जिवीत दवरलां. खंयचें जाय विंस. जिवीत विंचतालय तूं जिवीत जियेतलोय. मरण विंचताय तूं मरतलोय. आशिर्वाद विंचताय तूं जियेतलोय. शिराप विंचताय केस्त पडटली, तुका सोडुलें. पळय स्वस्थ म्हणजे मगाच्या भाव भयणीनो. देखून ह्या रुखाचें फळ खाय नजो म्हणून आदामाक आनी एवेक देवान सांगलेल्या वेळार देवसार हांगासर खोटो बरो देव, खोटो देवसार, खोटेपणाचो दातार देवसार एका स्वरूपाच्या रुपार येवन एवेक ताळटा, नाडटा, टेम्पटेशन्स दिता. त्या रुखाची सोबाय, त्या रुखाच्या फळाची सकत, त्या रुखाच्या जाणवायची सकत ती एवेक कळीत करता. आनी येव त्या रुखाक बोलता, त्या रुखाच्या त्या रुखाच्या फळाच्या सोबायक बोलता. त्या रुखाच्या फळाच्या प्रतिरितीन सक्तेक ती बोलता आनी तें फळ काडन खाता. देव सार्थिका काडन दिना, देव सार्थिका काडन धुवन कातर दिना, बगार तीच तें फळ काडटा आनी खाता. ताळणी हाडचें काम देवसाराचें. ताळणी ताणें हाडली आनी येव ताळणेक बोल्ली आनी एवे थंय ताळणी गर्भे संभोवली आनी पातकाक जल्म दिलो. मात्नी आदावनी ताळणेक गर्भे संभोवंक अवकाश करून दिलो. आदाव थंय ताळणी गर्भे संभोवली आनी त्या मुखांतर आदाव थंय पातक जल्मलें आनी असो परिणाम जावन मनशा कुळाक मरण आयलें. देवाचें उतर म्हणटा आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आदावाच्या काळांतून मोइजेच्या काळा पर्यंत थंयसर मरणान राजवटकी चलयली. मरणान राजवटकी चलयली. मरणच मरणा. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर थंयसर म्हणटा नोयेच्या काळार बुडतुगोलो येयलो आनी हजार लोक मेलो. बऱ्या सांगाता वायट सांगाता बरें मेले म्हणटा. पातक कर्णांतले म्हळे म्हणटा कितें पातक म्हूण नेणा आसात तीं मेलीं. कित्याक म्हळ्यार पातकाचो परिणाम तो. कित्याक म्हळ्यार नोयेच्या काळार पातक केल्लीं कशीं मेलीं. पातक कर्णांतलीं थोडीं मेलीं. पातक कितें म्हूण नेणा आसलीं मेलीं. कोण पातक कितें म्हूण मन जाती जीवदाळी पुरा पातक कितें. देखून देवान म्हणलें आनी मुखार खंयच्यात मन जातीचेर रावन आस हाडचो ना, खंयच्यात जीवदाळींचेर रावन आस हाडचो ना, खंयच्यात सगळ्या मनशाक सगळ्या संवसार आख्ख्या संवसाराक सांगाता नास करचो ना. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया पातक कितें म्हूण नातलेल्या समजून नातलेल्या
सगळ्या जिवींक मरोजें पडलें. पदकान राजवडके चलयली. उज्यासुनी गंध कसो पावस आयलो. जायतो लोक मेलो, जायतीं मनशां मेली. पातक कितें म्हूण समजनातलीं मेली. देखून बरयणार म्हणटा, रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत पावल म्हणटा, आदांच्या काळांत सावन मोइजेच्या काळा पर्यंत मरणान राजवडकी चलयली. पळया उपरांत कितें जालें? देवाचे उपादेश तोरा सिनाई पर्वतार लोकांक लाभले मोइजे मुखांतर. पळया देवाचे उपादेश मोइजे मुखान सिनाई पर्वतार लोकांक लाभले. आनी ह्या मोइजेच्या देवान दिल्ल्या त्या उपादेश नियमशास्त्र म्हणटात ताका तोरा, ताचे मुखांतर देवाच्या कुरपेची झर मनशाक वळोंक सुरू जाली. पळया देवाच्या कुरपेची झर मनशा थंय वळोंक सुरू जाली. देखून पळय हांगासर सांपावल म्हणटा, कितली व्हड जावं पातकाची भरती, कितली व्हड जावं पातकाची भरती, ताचे प्रास व्हड जावन आसा कुरपेची भरती. कितली व्हड जावं पातकाची भरती, ताचे प्रास व्हड जावन आसा देवाच्या कुरपेची भरती. देखून देवाची कुरपा केदें व्हडलें पातकी बोगसूंक शकता. पूण बोगसाणें मागतलें कणवळें काळी जायसै, दिनपणाचें काळी जायसै, सुरसुऱ्याचें पश्चात्तापाचें काळी जायसै. देखून पळया भिरांकूळ पातक केल्ल्यांतलो एकलो पातकी कोण? दावीद. कळ्ळें? एक प्रद्वराचें पातक आनी एक कुनीचें पातक. पूण जाल्यार ताका खाकोळत फावो जाली. कित्याक? ताणें पातकाची दूख धरली, पश्चात्ताप पावलो, तो बोगसाणें मागलें. दावीद पळया. देखून देवाचें उतर म्हणटा, सर्गीच्या राजान उरतो संतोष केदाळा जाता. सर्गीच्या राजान उरतो संतोष. एक पातकी मनीस आपलें पातक रडोवन जिणी परिवर्तन करी जाल्यार, एक पातकी मनीस आपलें पातक वळखून जिणी परिवर्तन करी जाल्यार सर्गीच्या राजांत चड संतोष जाता. देखून देवाचें उतर म्हणटा, एक मनीस 100 पातक करन, कळ्ळें? 100रांत 99 पातकांक करन, निमाणें जिणी परिवर्तन करन एक बरी करणी करता जाल्यार देवा मुखार ताणें केल्ली 99 पातकांय उडासा उरची नात. धाकल्या सांगचें जाल्यार तुवें सांगलें जाल्यार हेचे पयलें वर्सा बरयलेलो, दुसरें वर्सा बरयलेलो सावल. कितलीं पातकां ताणें केल्लीं आसात. पळया देवा मुखार खंयचेंच पातक उबें रावलें ना. कित्याक? देवाची कृपा, सोम्याची कृपा ह्या पावलो थंय कशी देवान आयली. पळया देखून तो म्हणटा, म्हज्या अस्कत गायांत, म्हज्या पातकाच्या त्या सैमांत, म्हज्या त्या मेळेपणांत सोम्याची कृपा म्हाका बाचावी दिवंक शकली. सोम्याची कृपा. देखून तो म्हणटा, कितली व्हड जावं पातकाची भरती. तो म्हणटालो सांपावल, म्हजें जिवीत पातकान भरून गेलां. पातकाचो कोळसो भरलो म्हणटात पळय आनी बुडता तो. उदक काडूंक राजवान आमी कोळसो देवेलो जाल्यार तो सुरू उपयो नासता. आड घालता उदक भरोवन गेल्ले बरीत तो बुडता आनी फुल्ल उदक भरल्या उपरांत संपूर्ण बुडता. तशेंच पातकाचो काले म्हणटात पापादाक कोडा तुंबी दे म्हणटात पळय. पातकाचो कोळसो भरोवन गेलो जाल्यार सांपावल स्पश्ट म्हणटा, ताचे प्रास व्हड जावन आसा देवाच्या कुरपेची भरती. देखून देवाच्या कुरपे मुखार तुजें खंयचें पातकी दोन वेता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तें नितळ जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आयच्या सुवातेन दिता. पूण हाका एक दिनपणाचें काळीज आमचें तें आसूंक जाय. एक पश्चात्तापाचें काळीज आमचें तें आसूंक जाय. एक मन परिवर्तनाचें काळीज आमचें तें आसूंक जाय म्हणलें सत आयची सुवार्त आमकां दिता. देखून आयच्या सुवार्तेन ती पळया सुवार्तेंत जेजू हांगासर मनशाक एक लिसांव दिवच्या खातीर सैतानाक ताचे मुखार आपयता. मनशाक एक लिसांव. कित्याक म्हळ्यार सैतानाची गोड जेजूच्या गोड देंवसार न्ही. कित्याक म्हळ्यार देव जेजू सृश्टी करता. इज द क्रिएटर म्हणटा हांव. क्रिएटर
क्रिएटर म्हळ्यार सगळ्यांचो रचणार तो देखून तो म्हळ्यार म्हजे सरसिलो पयस सर सैताना म्हूण सांगता सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर, दुसऱ्यांक कोणाकी न्ही आराधन कर. तवळ तो थंय तो गेलो. आनी हांगासर कित्याक जेजू एक हांगासर एक 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 गडीत दिला गे म्हळ्यार ताळणी सगळ्यांक येता, म्हाका येता, तुका येता टेम्पटेशन्स. आमी ताका बेजार करूंक जायना. म्हाका ती ताळणी आयली, म्हाका ही ताळणी आयली, म्हाका ती आशा आयली, ही आशा आयली. आशा येवची साहस. शुगर असलेल्या मनशांक गोड काय म्हूण आशा येता, लिव्हराची पिडा असलेल्या मनशाक सोरो पिया म्हणल्यार आशा येता, येवची साहस. पूण तें कांय नासतना रावचें, पियेन नासतना रावचें, तें करिनासतना रावचें, तें आमचें ती सकत आसूंक जाय. आनी ती सकत आसचें जाल्यार ती कुर्पा आमचें तें आसचें कुर्पा. ती कुर्पा ना जाल्यार आमी गोडशें खाता, ती कुर्पा ना जाल्यार तो सोरो पियेता, ती कुर्पा ना जाल्यार तें आमी वायट करूनच रावता आनी पातकान पडटा. देखून तें करनातलें बरी रावचें जाल्यार ती कुर्पा आमचें तें आसच जाय. ही कुर्पा खंय थावन येता? ही कुर्पा म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देवाच्या उतरांत थावन येता. ही कुर्पा संस्कारांत येता, संस्कारांत. ही कुर्पा देवाच्या उपादेशांत नियमशास्त्रांत येता, उपादेशांत येता. देखून जेजू म्हणटा मोइजे उपरांत नियमशास्त्रा मारिफात देवाच्या कुर्पेची जर मनशां ती वळोवंक सुरू जाली आनी ह्या कुर्पे वरवीं मनशान जायतें पातक करचें उणें केलें. मनशाक खावचें उणें केलें, मनशाक खावचें उणें केलें. आवय कोण बैन कोण म्हूण नासतना लैंगीक वडणेक बली करून जायत्यांक नाश करचें उणें केलें. मनशान देवाच्या भिरांतीन चलोवंक सुरू केलें, देवाच्या उपादेशाखाल चलोवंक सुरू केलें. जशें मनशां थंय देवाच्या कुर्पेची जर वळोवंक शकली म्हणटा देवाचें उतर. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो त्या कुर्पेची जर ती कुर्पा म्हजें तें आसा जाल्यार ताळणेचेर जैत उरूंक शकता हांव. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो ही कुर्पा संस्कारा मुखांतर देवाच्या उतरां मुखांतर आमी जोडून घेवया आनी एक पश्चात्तापाचें काळीज वृता करया, एक बोगसाण्याचें काळीज वृता करया. आयच्या किर्तनांत आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता. दाविदाचें किर्तन हें कठोर पातक केल्ल्या दाविदाचें किर्तन आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता. असलें मागणें आमचें जावं दी, आमची जिणी परिवर्तन जावं दी. काकूळटीचे मनीस, काकूळटीचो सागोर देवातावन बोगसाणें जोडून घेवची कुर्पा आमकां मेळ अशी कर म्हूण मागया. आनी अशें आमच्या पश्चात्तापाच्या आनी परिवर्तनाच्या जिविता मुखांतर सर्गी चड संतोश जावं दी आनी सर्गीची कुर्पा आमच्या ती निरंतर देंवोन येन दी. ह्या कुर्पेच्या आदारान ताळण्यांतलें जैत उरूंक आनी पातकाक जल्म दिन अशें रावोंक आनी ह्या मुखांतर बगेनपणाचें जिवीत जिवंक सुमी आमकां आदार कुर्पा दिवं दी म्हूण मागया. आमेन. उबी रावया त्रिएका देवात्या सुलाम सभावार तूं सारया सगळीं सांगाता मागया. सतमंता देवाक, सर्पद्वेदारा बापाक, सर्गांनी भितर विचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस्पताक आमच्या सुमयाक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत संभोवलो, ओंकार मरियतान जल्मलो, 5 विलगातान एक सोंसलें, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवन जालो, सर्गार सोडलो, सर्पद्वेदार देवाच्या उजव्या बसला. थंय तान जुवेनी मेल्ल्यान ती मृत्यू करून घेतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या कथोलीक पुय सभी भक्तां सेकतार पतकाचें बक्षणें कुडीचें जिवानपण ससनाचें जिवीत. आमेन. आमी सर देवाचें भुरगीं आमकां ताळण्यो येतात, ताळण्याक आमी बली जाता, पतकाक जल्म दिता. देवाची कुर्पा ताळण्याचें जैत व्हरूंक आदार दिता. तर आमी देवाच्या कुर्पेची झर मागया आनी देवाची कुर्पा सदांच आमकां फावो जावं दी म्हूण ह्या मागण्या मुखार सर्गीच्या बापाक उलो मारया. बापा, पळय सभेच्या मुखेल्यांनी संवसारी ताळण्याक बाली जायनासतना तुज्या उतराक साक जावन जियोंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. जावाब, बापा आमच्या मागण्या आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी संवसारी ताळण्याक लाभदा नासतना सेवेच्या मनोभावान जियोंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगतीन जियोंच्या सर प्रायवंत आनी पिडेस्तांक आपले जिणये देवच्या सर एकसुरपणाच्या 33व्या वेळे तुजो मोगाचो सांगात दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर युवजना वायट सवयेक बाली जायनाशें तांणी सर्वांनी कुटुंबान मोगान जियोंक
तशेंच एक देखी बरेत क्रिस्ती जिणी जियोंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या दिसांनी परीक्षेक तयार करच्या सर भुरग्याचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तांकां येवच्या ताळण्याचेर जैत व्हरून कश्ट काण शिकोवन बरें अंक आपणोवंक आनी तांचे जिवीत रुपी करूंक तुज्या पवित्र आत्म्याचे सक्तेन आनी आदारान तांकां बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारे आजार जाल्ले आमी सोमेस्तांनी देवाच्या उतराच्या बळान आमकां दिसपडते येवच्या ताळण्याचेर जैतोरूं कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सांजुता देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजीच्या आनी पुणशेताच्या उदारगते खातीर दान दिल्ल्या सोमेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीसण दानाचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळोसो कर. सांगातास ह्या पुणतळार आती धरली सगळी येवजणां लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबित्यान पंथाक पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. एकडी बदोळे दांपी आमच्या आसकासकरी गरजां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसयला सगळो आसकडया तांच्या बसत विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. देवान आमच्या जिवितान केल्ल्याचो बरेपणाचो उपकार बवडया ताका मेहरगान दिवया आनी फुडल्या जिविताक ताची कृपा ससाय आदार मागया. सर्गींच्या भोवमुगाळ बापा तुजे मुखार उसारिल्ली आमची मागणी देन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पैनर आमी आसांव मासा रक्ताच्या व्हडण्या मुखांतर जायते पोटीन ताळणेक आमी सांपडता. ह्या ताळणेचेर जैत उरची कृपा सदांच आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पान संको 127. बापा हाडून आयल्या सुरेश प्रसाद रस्ता वचना उदारपणा दिला जिवीत सोंड जातलो. ससनाच्या ससनाक देवा जाई नितळ जावच्या काशे आमची काळजां मेळी घे मागता तुझे पातकी निर्भागी घे मागता तुझे लागी पातकी निर्भागी. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजे न्ही तुमच्या तांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदार देवाप्पा मानता तसलें जावं म्हूण मागाती. भोव पवित्र देवा आमच्या भोव दयाळ बापा एकाच मनशा वरवीं संवसारांत पातक भितर सरलें आनी पातका वरवीं मरण तरी आनी एका मनशा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सासनाचें जिवीत आनी तुजी पवित्रताय सुबामपणान आमकां परतून मेळटात. ह्या तुज्या आपुंक्याच्या देण्या खातीर हें दिन वचनेचें बलिदान आमी तुका समर्पिता आनी अपराजीत काळाक पातकांतली आनी पातकाच्या क्यास्तींतली सुटोन तुज्या जिवितान आनी पवित्रतायेन आमी नवीं मनशां जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस पर तुमचे सवे आसूं आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व कडेनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्काचो गोड संतोषान संभ्रमूंक तयार जावच्या. तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय.
तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची सगळी उमेदीन साकरी करूंक तूं आमचें मोदें नवें मन रस्ताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घडयता आमी संभ्रमता. ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. ताचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुता स्वरूपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारा सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी एकाच ताळ्यान आमी गायता. Povi darbaran so सर्वेस पोतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय. आमी दिमिगली आंबो पवित्र घडी आमी संभ्रमता. बाबांनो भयणीनो उंडो आनी वाय नासलें जेजूचे मांस आनी रगत बदलची घडी. हे घडये कितें आमी मागता खंडीत आमी घेता. बाबा ह्या रितींत वांटेली जावया. बापा क्रुस तो पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या आसेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेत. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सास्तीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडता सो गुट परगटूया तुझ्या कोर्सानी पुनर्जीवन पोणावरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सुमिया. संवसाराच्या सोडवण दारां आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणासून ही पुनर्जीवनपणासून मी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतेल्या मासमेस्तां पवित्रत्म्यात एकठांय म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करे. फ्रांसीस आमच्या पापा साहेब पीटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरू मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करे. तांकां तुजी इस्तगती नंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करे. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मोरये देवाच्या माये सांगाती ती सपती बागे वंजूचे बागे वंत धर्मदूतां बागे वंजू तात देव आनी सर्व काळी तुका मारोवल्यान ते सगळे भक्तां बराबरे ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान
सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. तळणींचेर जैत वचपाक देवाची कृपा आमी मागून सुमयान शिकलेले मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां क्षेता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्वायटांतली विघ्नांतली आनी वरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून राज जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवो शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जे येताय निराश वर चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माया मोग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया, ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आमा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. तळण्यो येतात, तळण्यांचेर कशें जैत उरी जाय, पातकाक कशें आमी दामून दवरन उबें रावसय म्हणल्या विशीं आयचे सुवातेंत बोवापूर बायन आमकां सांगून दिता. ती तळणीचेर जैत उरूंक तेव्हा मुखार परिपूर्ण तेचे मनीस जावंक पोवणी दिता. ती हे शिडीचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागे. सुमया, तुवें म्हजे भितर म्हणचे भाग म्हाका फोव ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. सोम्या भुके नामी आयल्या, तुझे कांदी आमकां. उडो सगी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा. यात्रिका आमी सर जावन आसा, बासायल्या गांवा पायान करता. तुज्या दारार पातयेता, तुजी ससाय मागता. यात्रिका आमी सर जावन आसा, बासायल्या गांवा पायान करता. तुझ्या आदारार पातयेता, तुझी ससाय मागता. सोम्या आमी समेस्तल्या दी तुविशें आमकां. कोसोन सोलवून गेल्या वासा लाभ शांती आता. यात्रिका आमी सर जावन आसा, बासायल्या गांवा पायान करता. तुझ्या दारार पातयेता, तुझी ससाय मागता. यात्रिका
आमी जावन आसा बासायल्या गांवा पायान करता तुझ्या आदारार पातिता तुझी ससाय मागता काळजान धरिल्ल्या सोम्या जेजूक आमी अर्गां दिवया आमच्या मोगान बर आमच्या काळजान दोयला तुमची जबाब अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू सर्वायटांतले विघ्नांतले निवारलेल्याक सर्पिडेशडांतले मरणादीक आकांतांतले तुवें निवारलेल्याक कालच्या दिसा सर्व अपयांतल्या उगडांतले सांबाळलेल्याक कालच्या रातींची बरी न्हीद फावो कर आमकां राखून व्हेल्ल्याक आयचो दीस पळोवचे बाग फावो केल्ल्या खातीर आयचे दीस आमच्या मेटांनी आमच्या सांगात सम केल्ल्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदानान वांठोयली जावन देवाचें उतर आयकुचें बाग फावो केल्ल्या खातीर देव क्रिस्ताच्या जेवणा मुखांतर आमच्या आत्म्याचें काण जाल्ल्या खातीर सगळ्या आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू आराधना तुका सोम्या जेजू प्रार्थुया ककुळदारा देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा आदाम बापाची पातकी भुरगीं आमी पूण तुज्या पुताच्या प्राजिता आनी कश्टा मरणा वरवीं ताचे बराबर आमी पातकाक मेल्या ही दोनी सतां वळखून हो प्राजीत काळ तुज्या कृपेन आमी सुरू केला आनी आज ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेतला ह्या सर्गींच्या उंड्याच्या बळान जेजून दाखयलेली दंडवणेची आनी प्रार्थनेची वाट तिरासण्यान दवरूंक आनी हे परी पातकाक आमचे वयर राज्य सोलोवंक दिना जावंक बघा तुजी पवित्र जाल्ली भुरगीं कशीं शिवंक आमकां फोव कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू वसुनेय जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता पान संको 244 देवा दयाळ काकुतीच्या भोगस बापा मोगाच्या बापय म्हूण आडवो नाका भुरग्यांक तुज्या नाका ये जेजू हांव काकूत मागता दितलोय म्हूण पातयता सर म्हजी पातां कांटाळटा आयच्या दीस कृसणटा ये जेजू हांव काकूत मागता दितलोय म्हूण पातयता सर म्हजी पातां कांटाळटा आयच्या दीस कृसणटा मोगाळ पुता सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद आमकां बगेन कुर्साचे कुरवेनी आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाच्यानो तुमी जाणांत सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळांत तावन निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावची आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कला सुवावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन
आमकां कुमोग करूंक तुमचे लागीं विनंती करता हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमचे मोगाची काणीक धाडून दिवयेत हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वाद मागता आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता तुमकां देव बरें करूं.